भक्ती नुरबेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार म्हणता जिणेंत आमचे तुज्या विचित देण्यांक सोम्या कितें पाठी आमी दीव भक्ती नुरबेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार म्हणता जिणेंत आमचे तुज्या विचित देण्यांक सोम्या कितें पाठी आमी दीव मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसल्याय राखल्याय दयेन तुज्या काळजान मोनान आमकां तुवें एकवटायल्याय कोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्ती नुरबेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार म्हणता जिणेंत आमचे तुज्या विचित देण्यांक सोम्या कितें पाठी आमी दीव. Praise the Lord. Hallelujah. जेजू क्रिस्त दे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सदोकाळ 18वो आयतार आमी आचरण करता. ह्या आयताराक आमी वियांनी आयतारी म्हळ्यार सूख जावची ना, कित्याक की म्हळ्यार ऑगस्टच्या 4 तारखेर आमी जॉन मारिया वियांनी हाची परब आचरण करता. DACCच्या ह्या जाकांचो पात्रोन तो जावन आसा. आज आमी विशेष बाबान सर्व DACCच्या ह्या जाकां खातीर आनी तांचे सेवे खातीर मिसांवां खातीर आमी मागया. तशेंच मोगाचे भाव भयणीनो, ऑगस्टची 1 तारीख पापाचे जेरालते सांवास आमकां मागोवंक. ही पवित्र सभा पवित्र आत्मेच्या सक्तेन नवें जावची सकत स्विकार करून म्हणून आमी मागया. हांव हें मिसाचें बलिदान भेटोवन दितां. ज्या कोणाक भलायकेच्या कारणा निमती मिसाक वचोंक जायना, हांतुळणार आसात, व्हीलचॅरार आसात, या क्वारंटायन जावन कोविड कारणा निमती घरा भितर आसात, ज्या गांवांत मिसाक अवकाश ना तांकां हो अवकाश जावन आनी तांची पिडा गूण जावंक भलायके खातीर हांव भेटोवन दितलो. आयचे प्रवेश गीत आमकां सांगता, देवा म्हाका पाव सर्वेस्परा वेटी म्हज्या आदाराक ये, तूंच म्हजो आदार आनी तारोको सर्वेस्परा कळाव करी नाका. आमच्या हात जोडया आनी मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. देवा समोर आमी रावोंक फावो न्ही. आमी अस्क तरी देव आमचो मोग करता. देवाच्यो कुशी जाणा जावन आमी चलतना देवाची विस्मिता आमच्या जिवितांत जाता. सवार फावटी आमच्या कुशा प्रमाणे आमी जियोन आमच्याच वाटांनी चलोवन सर्वेस्परा थावन देवा थावन आमी पयस पावल्या. त्या खातीर पश्चातापावया. आमचे अस्कत चिंतप अस्कत मोतो सवार फावटी वटण्यांक गुलाम जाला. तर आयच्या दिसा सर्वेस्परा देवा मुखार आमकांच आमी तपशिया. आमचे अस्कत वळखून घेवया. ताणें आमकां पाठयला जेजू मरिफात तो आमकां बक्षिता. तर त्या जेजू त्रयीक देवा समोर आमकांच आमी समर्पण मागया. पश्चाताप काळजान हें पवित्र एवकारिस्तीक बलिदान भेटोवंक आमकांच आयती करया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची कापोट करूं आनी आमची पदकां भोगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकोडकर, सोम्या काकोडकर, क्रिस्ता काकोडकर, क्रिस्ता काकोडकर, सोमिया काकोडकर, सोम्या काकोडकर. महिमा देवा कोसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजताव. तुझ्या तो वैभवा पासत आमी तुका वाकडताव. सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता, सोमिया देवा देवाचे शिविये, तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकोडकर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. की त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरान पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दोलो भयण वागळे. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जे कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो कर दे. तुझे सगळे पवित्र तुजेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचत सगळी इस्रायल परजा मोइशे आनी आरोना विरोधात शीण उलोवंक लागली. ताणी म्हणे इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, हांव तुमकां सरकारतावन हुंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हणो पळयोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. हांवें इस्रायेलीताचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जातना लवे उबून आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी दवाचें दांपण पडलें. दवाचें दांपण वयर वता आसत अरण्याच्या भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टी पडलें.
ते बर्फाच्या पिट्या भाशेन दिसतालें. इस्रायलितांनी ते देखतस तांणी एकामेकाक म्हळें, मान हो म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मनशेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडुपकार. श्लोक. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. जें कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्यां, जें कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतल्या. सर्वेस्पराचें व्हडपण, ताची पदवी, ताणें केल्ली विचित्र कृत्यां आमी वर्णितल्या. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. इतलें आयकूनय मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. अंतराळाचीं दारां ताणें उगाडलीं. तांच्या काना जेवणाक पावसा परी मान्ना ताणें धाडलें. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. मनशांनी केलो बळिश्टाचो उंडो. दादोशी जायसर ताणें तांकां पोसली. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलेल्या पर्वतार, आपल्या भगेवन गांवांत ताणें तांकां पावयली. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सुमयेच्या नांवान हांव तुमकां सांगतां, तुमी ह्या फुडां अनभवार्थे बरी जियोचे न्हय. तांचें चिंतप सार नासलेलें, तांच्या गिन्यानाचेर अंकार पडला. पूण तुमी क्रिस्तांवान घेतली शिकवण असली न्हय. दुबावावेणें जेजूच्या सता प्रमाणें तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकोवन दिल्या. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या कोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरनें व्यक्तित्व तुमी काड उडयचय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंतप नवें जायचय. देवाचें प्रतिरूप कर्ण रचलें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनान दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसजय. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडोपकार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका हे सोम्या. जेजू जावन ताचे शिस्त जावन थंय नातलें तें पळोवन लोकूस दोणीर चडलो आनी जेजूक सोदिता काफारनावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराच्या पेल्या तडेर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मिस्त्री, तूं हांगा केदाळा आयलोय? जेजून जाप दिली, सदस हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कोणा देखल्यो देखून न्हय. बगार धदोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय. बगार वावुरा तुमी सास्तीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. हें खाण मनशा पुतो तुमकां दितलो. कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तोवर तांणी जेजू लागीं विचारलें,
देवाक मानू वता तसल्यो कोरण्यो आदारूंक आमी कितें करी सई? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी सई, हीच ताका मानता ती कर न्ही. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानेशें तूं कसली कुणाकर्न दाखयताय, कसली करणी तूं करताय. ताणें तांकां सर्गांतावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी सांगले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्ना केलें न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, सतूच हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मोयचेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें म्हळें, सायबा, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरशीं येता तो केदीस मुखेवचो ना, म्हाका सतमानता तो केदीस ताणेवचो ना. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. अर्गां तुका सुमियान जेजू, होगळा तुका सुमियान जेजू. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकली वाचपां आमकां उंड्या विशयान सांगतात. गेले आयतार आमी पळयलें जेजून 5,000 लोकांक एक अजाप केलें, उंड्याचें अजाप. हे अजाप पळोवन ताणी जेजूक समजूनशें सोडून ती केवल अजापा फाटल्यान वचूंक भायर सरली. जेजूचो संदेश जावन आसलो, हांव नीस उंडो सर्गींतावन आयिल्लो. पळया मोगाच्यो भाव भयणीनो, ह्या लोकांचें चिंतप राजांव संवसाराचें. आज ह्या संवसाराच्या राजावां फाटल्यान आमी गेल्यार आमकां जेजूची सता, पवित्र सोल्ल्याची सता, साक्रामेंताची सता समजनात. त्या खातीर आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाक कल्तिमान घालून ही सता समजोवंक आमच्या जिवितांत आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी एक फावटी ही सता समजल्या उपरांत आमी परत दुबावूंक ना. हाका म्हणटात कन्विक्शन, म्हळ्यार खात्री. आज आमी पळयता, हांव तुमकां पयल्या वाचपांत आमचे पळयन आमी करया. पयल्या वाचपांत आनी तेच एक उल्लेख जेजू नव्या सोल्ल्यांत आज आमकां दिता. त्या अरण्यांत मोयचेन लोकांक चलयलें. 430 वर्सां ती इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली. ताच्या उपरांत 40 वर्सां अरण्यांत ताणें चलयली. आनी थंय तांचे लागीं आसलेले सकड खाली जाताना, भूक लागताना ती मोयचे विरोध ह्या देवा विरोध शेण उसरावंक लागली. मोगाच्यो भाव भयणीनो, देवान तांकां इतली विस्मितां नापोवन हाडल्यार ती विस्मितां ती समजोवंक सोंपोवंक नात. आज आमी युकारिस्ती बलिदानाद्वारे आनी ह्या देवाच्या उतराद्वारे देवाची खुशी समजूंक जाय. देवाची खुशी केदार आमी समजता आमी आशिर्वादीत जातले हांव. आनी आज सगळी इस्रायल परजा मोयचे आनी आरोना विरोध शेण उलोवंक लागली. कित्याक? तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून फोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. आतां भुकेन मरच्याची आमी गुलामपणांत आसतना आमी मेल्ले जाल्यार बरी आसती. थोड्यांक सुटका नाका. थोडी आसा कितले सांगल्यार बदलनात. आल्या पिये नाका, तुका जायना, तुजें लिवर गेलां, तुजें जिवीत पाड जाते आसा. ना, हांव पिवनूच मरता म्हणजे लोकां बरी न्ही. आल्यार फातर करनाका, फातकान पडनाका. ना, फातर केल्यार कारें जाता. हरदेरिस्वेच्या लोकां बरी न्ही. आनी सबार पोटी आवय बापायचें उतर आयकनासतना
अन्यायाच्या वाटेन अक्रमाच्या वाटेन वाईट वाटेन सच्ची भुरगीं युवक युवती तांची गत ही तांकां सुडका जोडून सल्वासाव नाका भगार पोट भरून खावंक मेळून गुलामपणान पडचें जाय तसली गत जाली हांची. ह्या सगळ्या झोम्यान मरच्या खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत पळया ती मनशाक सवाल करतात. आज आमी जेजूक सवाल करता सबारपटी पवी सभेंत आमी सवाल करता पूण देवा विरोध आमी शीण उसारचो न्ही. कित्याक आमकां जीव दिला ताणें आमकां रस्ता बसता आमकां सांबाळटा तोच्चो ताचे विणे आमकां ना जिणें आनी सर्वेस्परान मुयशेक म्हणे कितें म्हणे हांव तुमकां सरगारता मुंड्याचो पावस धाडटलो. पळया लोकांनी शीण उसारतना देवान ताचो शीण पळोवंक ना तांची बूक पळयली. तो देव जावन आसा त्या खातीर केदो वर तो देव आमचो आमी म्हणटा केदो वर तो देव आमचो आनी केदो वर तो मोग ताचो. What a mighty God we have. And what a wonderful loving God we have. And तो सुद्दां सरकारता मुंड्याचो पावस हांव धाडटा आमी चिंतूंक साद आसा गे मोगाच्या भाव भयणीनो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं ते म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी ताची परिक्षा करतलो आनी ह्या उंड्याच्या रुपी हांव तांची परिक्षा करतलो आनी ते म्हजो कायदो पळया तांकां जेवण दिया तांकां कितें ना तें दिया. पळया म्हजो कायदो पाळटात की आज जेवण पोट भरतो सकलो व्यक्ती कायदो पाळिना. ह्या खातीर आमचें काळीज देवा सवें जिवोवंक आमी तें प्रेरीत करूंक आसा आनी देव ताका कृपा दिता. कितें जालें नोवा सांगाता हे ललान सासवा बरी पडोवंक लागलें आनी ते तांणी एकठांय करी जें आसलें आनी तांकां कितें म्हूण कळीत नासलें त्या खातीर तांणी म्हळें मानहू म्हळ्यार मान्ना. मानहू म्हळ्यार हें कितें आनी तेंच ताका नांव जालें हें कितें मान्ना म्हळ्यार हें कितें. उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दितलो म्हणजे म्हळें देवान सर्गींत हांव तांकां मान्ना दिलें. ताजे उपरांत आमी पळयता देव तांकां लवे दिता लवे मासी दिता म्हणजे पोटाचो ग्रास देव आमकां दिता. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां तो दिता आमच्या मागणें आयकता. राखलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता. त्या खातीर हो देव आमचो मोग करता. ह्या उंड्याच्या अजाप अरण्यांत देवाचो मोग जावन आसा आनी नवे सल्ल्यान कशें सर्गींत तावन ताणें उंडो तांचे वतलो आमकां सर्गींत तावन तो उंडो ताणें दिलो जेजूक आमी समजून घेवंक आसा. आनी त्या खातीर श्लोकी किर्तनांत तावन 70 आनी 8 सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. पळया आज किर्तनकार सांगता देवाची विस्मिता तो किर्तनान वर्णिता. ही किर्तनां वाचतना आमकां सगळो पोरनो सल्लो प्रवादाची उतरां उगडासाक येतात तो परत आमकां ती उडासाक काडटा. जें कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या जें कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी आमच्या मुखल्या पिळगेक सांगतल्या. सर्वेस्पराच्या वडपण ताची पदवी ताणें केल्ली विचित्र कृत्यां आमी वर्णितल्या. त्या खातीर आमी सर्वेस्पराचें कृत्य वर्णी जाय वरती कृत्यां ताची आमी परगट करी जाय ताका साक्षाय जाय. इतलें आयकूनय मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. अंतराळीची दारां ताणें उगडली म्हळ्यार आमचो शीण आयकूनी राग आयकूनी क्रोध पळोवनी ताणें लोकांचेर राग करूंक ना. त्या खातीर जेजू मातेवाच्या वांजेलान सांगता खंयचो तो बापोय आपणाचें भुरगें मासलें विसारीत जाल्यार इशू दिता तांती विसारीत जाल्यार वीख दिता खंडीत दिवचो ना. कित्याक बापा एक भुरग्याचो मोग आसा देवाक आमचो मोग आसा. इतलें आयकूनय मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. अंतराळाची दारां ताणें उगडलीं तांकां मान्ना दिलें. तांच्या काना जेवणा पावसा परी मान्ना ताणें धाडलें. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. तरी तांणी केल्लो उंडो तो सर्गीचो उंडो देवाचें आशिर्वाद. मनशांनी केलो बळिस्ताचो उंडो जो आमकां देवदूताचें खाण तदोशी जायसर ताणें तांकां पोसली देवान तांकां पोसली. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलेल्या पर्वतार
आपल्या बागेवर गावांत ताणें तांकां पावयली. ह्या खातीर मग अशें भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वांजलांत आमी आयकता हो लोक जेजूक सोदून आयलो. कित्याक सोदून आयलो? ते सोदून आयले जेजून तांकां पोटभर खाण दिलें त्या खातीर. तांणी जेजून केल्लें तें अशाप समजून जेजूस अशी आयली न्ही. तर आज आमी युकारिस्तीक बलिदानाक ह्या आमच्या पवित्र देव टेंपलाक कित्या खातीर वेता? आमी देवा सांगाता कित्या खातीर आसा? आमकां कितें मेळटा म्हणल्या खातीर की थोडे पुटी टेम्पररी वस्तू खातीर, तात्कालिक वस्तू खातीर. आमची ग्राणी, आमची विनवणी, आमची मागणी तशी आमच्या काणा जेवणाची ना. आमची मागणी, आमची ग्राणी सकळ आमकां साल्वासावाचे मिसांव आमी समजूंक आसा. आनी त्या साल्वासावाच्या मिसांवाक आमकांच आमी समर्पून देवाची सकत आमी समजतना उरलेले सकळ देव दिता. मुगेचे भाव भयणीनो, गरजेचें कितें? मार्था आनी मरियेक हांगा तुमकां उगडासा काडटा. जेजूस सांगलें मरियेन गरजेचो वांटो विसरून काडला. ताणें मार्थाक तुवें वांटो विसरून काडून आमकां सांगूंक ना. तुवें करचें तें काम बरें म्हूण सांगूंक, बरें न्ही म्हूण सांगूंक ना. बागार तिका समजा सारकें म्हणूंक लागलो गरजेचें मार्था हें जावन आसा. आनी तूं प्रेरण जावन तूं तुजें काम कर. आज आमी गरजेचें सोडून ह्या संवसारांत खंयच्या रितीन जिवन आसा तें आज आमी नियाळी जाय. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो, जेजूस सांगता सतत सावन तुमकां सांगतात आनी विचारलें मेस्त्री तूं हांगा केदां आयलो? सतत सावन तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात, तुमी कोणाक एकल्यो देखून न्ही, बगार ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून नाश जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. पळय मोगाचे भाव भयणीनो, आयका हांव तुमी नाश जातले तसल्या काणा खातीर वावुरचे न्ही. बगार वावुरा तुमी सस्तीक बाळगता तसल्या काणा खातीर. त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो हांगा दिरवें पुंजाय नाकात. पुंजाया ती सरकार हांगा कलंब मांडटा, कीड खाता. सरकार तुमची दिरवी पुंजाया. आज दिरवें आमचो भावार्थ व्हरतो, भावार्थ ताणें आमकां दिला. सासणीक जिणेक बाळगता तसल्या खाणा खातीर वावुरा. हें काण मनुश्य तुमकां दितलो. कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तो वळताणी जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानूं वतात तसल्यो कोरण्यो आदारूंक आमी कितें गरज जाय? आनी जेजू स्पश्ट सांगता, देवान धाडलेल्याक तुमी सत्मानी जाय. हीच ताका मानता ती करणी. जेजूक आमी सत्मानी जाय. जेजूक आमचो सोडवंदार म्हणून आमी स्विकार करी जाय. आमचे सगळे काम मिसांव क्रिस्त केंद्रीत. जीसस इज द सेंटर. विदाउट जीसस नो मिशन. त्या खातीर जेजूक आमचो सोडवंदार. जेजू खाण म्हणून आमी समजूंक आसा आनी ती समजून ह्या स्वरान जेजू तांकां दिता. ताचे उपरांत तांचे मदें उलोवणें जाता. कितें म्हणल्यार हे म्हणटात, परदेसोल्ल्यांत आमकां पुर्वजांनी मान्य केलें, तूं कितें दितलोय? आनी जेजू म्हणूंक लागलो, सतत हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मनशेन तुमकां दिवंक ना. मनशेन दिल्लो न्ही तो, बगार बरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता, तोच देवाचो उंडो. जीव दिता. जेजू आमकां जीव दिता. हो उंडो युकारिस्त जीव दिता. केवळ हें भायलें खाण न्ही, पोटभरचें खाण न्ही, जीव दिवचें खाण. त्या खातीर आमी वर्त्या जिवान सत्यान भरता, आनंदान भरता, उल्हासान भरता. आनी तांकां समजोंक ना. ताणें म्हळें, सायबा आमकां हो उंडो सदांच दी. ताणें चिंतलां, दीस पडतो आमी उंडो खावचो, आमकां सदांच मेळ्ळ्यार मास खाण मेळ्ळ्यार पुरो, तांकां आमी जिवचें न्ही. जेजून तांकां सांगलें, हांव सुद्दां जिवीत असो उंडो. ओ जिवीत असो उंडो. जिवीत असो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदीस मुखे वचना. म्हाका सतमांता तो केदीस ताने वचना. वन्स यू एक्सपिरियन्स जीसस, you will never be hungry again, never be thirsty again. त्या खातीर ह्या संवसाराची ताण जावं वडणेची, ह्या बोगणांची, ह्या आमच्या फिलिंग्सांची, ह्या संवसाराची ताण तो बगयता आनी सर्गींची सकत आमकां दिता. पवित्रतेच्या वाटेन तो आमकां चलयता आनी ताच्या नियमा प्रमाणे आमी जियोचे बरें तो आमकां करता. तर मोगाचे भाव भयणीनो, हो जिवीत असो उंडो आमी स्विकार करया, समजोवया. केवळ आमची भायली तात्कालिक मागणी मात्र न्ही,
आमी खऱ्या काळजान खऱ्या मनान खऱ्या आमच्या आत्म्यान देवाक जेजूक आमकां भेटोवन दिवया. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल आमकां जागोवन दिता. कितें जागोवन दिता? तुम्ही ह्या फुडां अनुभवार्थे बरी जिवचे न्ही. सबार जाण आसात आमची कातोलिकां जावं पुरो आमी अनुभवार्थे सांगता मेतेर जाता बिझनेसांत कामांत जावया कांय प्रॉब्लेम ना. तांणी आमकां इन्फ्लुएन्स प्रभाव घालचे न्ही आमचे वयर, आमी तांकां प्रभाव घालूंक जाय. साद आसा आमच्या भावार्थद्वारे साबार जेजू थंय आयिल्ले धाकले आसात. त्या खातीर अनुभवार्थे बरी जिवचे न्ही. तांचे चिंतप सार नाकलेले. आमचे चिंतप तांचे बरी जावचे न्ही. तांच्या गिन्यानांचेर अंकार पडला. तांकां समजूंक जायना ही सगळीची सत्ता. तुमकां ताणें उजवाड दिला बाप्तिस्माद्वारे, क्रिस्माद्वारे, युकारिस्ताद्वारे, प्राचिताचे संस्कार साक्रामेंताद्वारे. पूण तुमी क्रिस्तांत घेतली शिकवण आसली न्ही. दुबाबावेणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकवण दिल्या. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या कोट्या वदवड्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरपाक वयता. तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयसय. तुमचें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयसय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंतप नवें जायसय. म्हळ्यार कितें नवें जायचें? अंतस्करण आनी चिंतप नवें जायचें. तें नवें जायचें जाल्यार क्रिस्ताची शिकवण आमचे थंय रुता जायचें. शिकवण रुता जायचें जाल्यार देवाचें उतर आमी आयकचें, वाचचें. आनी देवाचें प्रतिरूप करन रचलें नवें व्यक्तित्व. पळया आमचे थंय देवाचें व्यक्तित्व आसा. त्या खातीर क्रिस्तांतय आमी नवी रचना जावन आसा. म्हणजे जिवनान दिसता त्या नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसत जाय. युकारिस्त आमकां नवें व्यक्तित्व दिता. त्या खातीर पयलो कुंगार सेवताना आमी म्हणटा तुमी क्रिस्ताक सेवला, जेजूक सेवला. आजतावन जेजू तुमकां चलयता. त्या खातीर आमी युकारिस्तीक पोरजा, साक्रामेंताची पोरजा, ताचे उपदेशपाची पोरजा आनी तोसूं आमकां चलोवची पोरजा. ताचेर आमचो विश्वास ठेवया आनी आमी ह्या संवसारांत जैतेवंत जावया. दोळे धांपून आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका आरोग्य वगडाप आनी वाखाणे दिता. सर्गेचो उंडो जेजूक आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर, आमचो सोडवणदार जावन पाठयल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज आमचे देसली अस्कत काय तूं भोगसून पिडेशेन तो आमकां गोण कर. खऱ्या काळजान संपूर्ण मनान काळजान आत्म्यान सत्तेन तुका आराधन करूंक आमकां कृपा दी आनी समजून जीव कृपा दी. हो उंडो केवळ आमच्या मुखेसून न्ही बगार आमच्या सासणीक जिवीत असो. ह्या युकारिस्तांत तूं आमकां गुण करताय. आज पिडेस्त जावन आसच्या सर लोकां खातीर हांव मागता. पेद्रून पावलोन शिसांनी सुवार्ता परगट करतना विस्मितांनी कुणांनी तुवें ती थीर केली आनी आज तुज्या सेवकान परगट करची केल्ली सुवार्ता तूं थीर कर आनी तोच देवून येवन तांकां आपडो. तुज्या सेवकाक तुवें सांगलें जें कितें तूं बांदता सोडयताय तें सोडयता. तर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज हे युकारिस्तीक बलिदानान वांटो घेतलेली हरेकल्याक तूं आपडो. ताची कुडीची मोतीची भलायकी तांकां फावो कर. तसो भावार्थ घट कर, अंकर, बंपस, बंदड्यो, पिड्या शिडा, कोरोना सगळें निष्क्रीय जावन दी. टच देम लॉर्ड, माइंड देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करुया. हेकाच देवाक सतमानता. सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी प्रितुमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड. खऱ्या देवातावन उपसलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैबाचो ताच्या वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवण्या पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मुरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कृष्ण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो
सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा तावन आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सामसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सत मानता. पातकांच्या मोक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमचो इतलो मोग केलो, जेजू कुसू दिलो आनी आज जेजू सांगता हांव सर्गांत हांव देंवन आयलोलो व्हडलो जिविताचो व्हडलो. ताचे ते आमकां जीव आसा. त्या जेजू मरिफात बापा समोर आमची तेसां दवरून मागया. आमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. मागया आमी आमच्या पापा सायबा खातीर तांकां बरी बोड भलायकी देवान दिवच्या खातीर. सगळी पवित्र सभा पवित्रपणी चलोवन दवरूंक जाय जाल्यार सगळींची गटाई पवित्रतेचे देणे तांकां सदांच दिवन भलायकेंत देव सांबाळून दी आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिकोवणेक जाय जाल्लें देणे जाणवाय फावो करून दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या गोड्यां खातीर मणयां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आनी देवपण्या खातीर आमी मागया. धैर्यान सर्वेस्पराचें उतर परपट करूंक तांकां जाय जाल्ली घटाय आनी सकत देव फावो करून दी. जे कितें उणें पडलां देव तांकां भरती करून दिवन दी. अस्कत भावार्थांत आसलेली आनी पिडेत आसलेल्यांक देव गूण करून दी. देवांतल्यान पयस गेलेली पवित्रतेच्या बळान फाटीं येवन सुवातेच्या मिसावांत बुडवत जावन दिता. विशेष बापान DCCच्या सर ह्या जाकां खातीर फिरगस कुटुंब चलोवचे ह्या जाकां खातीर तांच्या त्या सावा खातीरय आमी ह्या घडये मागया. आनी जेजूक खरें साक्षात जिवचें भाग आमकां हर एकल्यान मेळोवन दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. कुटुंबा खातीर आमी मागया. कुटुंबाचो बांद आनी कुटुंबाची मोलां उणें जावन येवच्या ह्या वखदाक सर्वेस्पर देव हर एक कुटुंबां पवित्रत्म्यान भरूं. हर एक कुटुंबाक जाय जाल्ले गटाय बोड फावो करूं. हर एक कुटुंबांत सर्वेस्पराचे आशिर्वाद देंवन येवं. हर एक कुटुंब पवित्र आत्म्यान भरून कुटुंबाची मोलां उखलून दवरूं. मागीर कुटुंबा सारकें आमचें कुटुंबां जावं. कुटुंबांत आसचीं पती पत्नीण वडिलां भुरगीं बाळां युवक युवती सकट अभिषेक जावं दी म्हणून आमी आनी क्रिस्ताक साथ जावचे भाग तांकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. मी मागता कोविड संकश्ट निमती सगळो संवसार कांगाल जाला. कितलोसो लोक तांच्या कुटुंबाक भेटोवंक जायनासतना तांच्या गांवाक वचोंक फावो ती तसलें वातावरण तांकां तूं उता करून दी. कुटुंबां एकवटून जियोंक आनी कोविडाच्या संकश्टांत राखून व्हरो. क्वॉरंटायन जावन आसची, ICU आसची, ऑक्सिजन प्रॉब्लेम आसची आनी हांकां पळोवचे वैज नर्सांचेर आशिर्वाद घाल. जी कोण मारणांती पिडेंत अवघडांत व्हेंटिलेटर आसात, ऑक्सिजनाचेर आसात, ह्या ICUंत आसात, देवा तांचेर तुजी बिरमो देंवन येवं दी. पिडेशिडेन आसचे कुटुंबांक तूं फाव म्हूण आमी मागता. देवा दी जाल्यार आमच्या कुटुंबाच्या सन्नेच्या आत्म्याक शांती दी. उलगतीत आसलेल्यांक तूं तांकां तुज्या सर्गाचो उजवाड तांकां फांकय लाबय म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. हे घडीभर आमी मौनपणी मागया. शेतकऱ्यां खातीर, कामेऱ्यां खातीर, राजकारभाऱ्यां खातीर, सगळ्या संवसाराच्या राजकारभारपण चलोवच्या मुखेल्यांं खातीर देवाच्या वाटेन ते चलोव दित. एनवायरमेंट क्रायसीस, ग्लोबल वॉर्मिंग आतां देव आमकां राखून दी आनी अशें सगळो संवसार पृथ्वी देवाक वाखाणून दी. सर्गींच्या बापा, आमचो तूं मोग करताय. आमच्या वैयक्तीक त्या सावां तुका कळीत आसा. ती तुका समर्पण आज आमी मागता. आमच्या सर सवालांक झापी तूं दिताय आनी आयच्या वांजलांत तुवें दाखयलाय आमी कशें समजून जी जाय म्हणून. तर आज आमी समजून मागतना ते आमकां खंडिती मेळटा. जर तर आमी सुकोवन पडोवन मागलां जाल्यार ह्या वायट उद्देशान मागलां जाल्यार आमकां बक्षी. आज तुजे समोर दवरलेली त्या सामा बेसावांनी बरोवन
आमचे मिसांव आनी आमकां कुटुंब जिवीत आशिर्वादीत कर. हे मागणे आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो गुंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो गुंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देव असो पूत आमच्या मनशा सैमाचो बगीदार जावंक पावलो. आमी तेज्या देव सैमांत वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखोवचो वायन आमी तुका भेटयता. दाखवाले दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो गतमी पिवाण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्वर देवा लद्वीक मनान आनी पातकाची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या कोट्यापणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका निवार. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावं निर्मी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादान जल्म घेतलो. क्रूसाचें मरण सोसून सश्टाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सश्टाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय 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 जय. ओन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय 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 जय. ओन सर्गी तुका जय. बापा परस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे ताव जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रतेचे सत्तेचो जीव आनी पवित्रपण उपसता.
उदित दिता नसतं ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी सुमीत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडू तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीत घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत आदकाचे वखसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीत मनुश्य बसत ते वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावट सुगुट परगोटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे पासोतो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताज्या अनंत बरी पुनर्जीवन खणाचो आनी सरकार सडण्या स्वामी भक्तीपुढे उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जी बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां. तशा पवित्र आत्म्यान भरो आनी जेजू सवे एक कोड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्तीक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अवकार मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजकांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सटनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवंसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मोनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना धीर घेऊन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवी जाव. तुझे राज आमकां येव. तुझी खोशी सरकार जाता तशी सुसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशे आमची पातकां भोगत. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस वायटांतली आमकां निवार. दये करून जिवीत सुस्काय आमकां दी. सगळेचे बागनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरुश दत्रेतल्यांक आमकां तुझे उदार कपडटी सर पातकातली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक त्रास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्य जेजू क्रिस्त तुवें तुझे धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिनी कोडान सांबाळ. तुजी येताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोमीची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसाळण्या वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक ससनाचें जिवीत मेळो. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची कापोळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची कापोळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाच्या कुशा प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुज्या भोवभोवीत कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या पट्यापणांतलो आनी सर्वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक म्हाका आदार दी. तुजे सरशीलो वेगळो स्वरूप हे दीस निर्मो नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमच्या काळजांत आयल्या जेजूको आमी अर्घ दिवया आनी सांगात सकाळ म्हणया. आमी आत्मीक रिती आज जेजूको स्विकार केला. आमच्या आत्म्यान तो आयला. भावार्थान आमी ताका स्विकार केला. तो आमकां गुण करता, आशिर्वादीत करता, आमकां जीव दिता
हांवें जीव दिवच्या खातीर म्हूण जेजू सांगला जिवीत असो उडोवतो आमी संभ्रमलो स्विकार केलो आनी आमच्या कुडीक मतीक आमच्या आत्म्याक तो घटाय दिता बोळ दिता भलायकी दिता सांगात मॅडम सांगया अर्गांतुका सोमिया अर्गांतुका दलिया अर्गांतुका अर्गांतुका आता आनी ससना सोमिया आमच्या काळजांत आयलाय काळजांत हांव आमी तुका अर्गां दिता आमी हांतरुणार आसल्यारी व्हीलचॅरार आसल्यारी आस्पत्रेंत आसल्यारी पिडेंत आसल्यारी आमकां आज युट्यूबाद्वारे ह्या तुज्या सॅक्रिफिसांत वांटेली जावचें भाग तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता हो युकारिस्त आमकां भलायकी जावन तुवें धाडलाय तुजो जीव आमच्या भितर प्रवेश जाला आनी आमकां तुवें गूण केलाय गूण केवळ पयल्या विश्वाचें न्ही बगार आत्म्याचें आमकां दोस तूं करताय तर आमच्या केर स्वासा पर्यंत भोवरता मागण्यान धैर्यान जीव आमकां घटाय दी बोळ दी आमी ह्या परिस्थितींत आसतनाय आमच्या हातांत कोंतो मागणें देवाचें उतर सदां काळ वाडोव दी आमी केदींच तुका दुरसानाव तुवें कुर्सार आमच्या खातीर केल्लो तो त्याग सॅक्रिफीस आज आमकां ह्या उंड्या रुपी जीव जावन तूं पुनर्जीवन क्रिस्त आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी आयच्या दिसा परत एक फावटी आमी तुका अर्गां दिता आमकांच तुका समर्पून तुजे खातीर जीवचो निर्धार घेता अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका दलिया अर्गां तुका आता आनी ससना प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्वीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय सर्वीच्या वाटेर सदां आमकां राख आनी अशें सस्त्याच्या सुखाक आमकां पावय ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वीस पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं तकले बागोवन ह्या युकारिस्तीक बलिदानाचे आमी आशीर्वाद घेवया सर पदवीदार देव कणवळ्यान आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं आमेन भावार्थाचे शिकोडेन तो तुमकां पोसूं आनी बरें करत्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां करपा दीव आमेन शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो मोगाळ देव तुमकां आपणाशें सोलोवन व्हरूं आमेन आनी सर पदवीदार देव आसूं बाप आसूं आनी पुत आसूं आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सोयी सदां आसूं आमेन वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगता आता आनी सदां वसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगता आता आनी सदां पितरी आसा येतेस ववराडी पूण तोडेस मागया आमी दर्या लागी धाडच्या क्रिसाची करेस मागया आमी दर्या लागी धाडच्या क्रिसाची करेस
वसा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया, असा हांव तुमचे सांगता आता आनी सदा. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दिवा आमकां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा दी आशीर्वाद भुरग्यांक तुज्या. भाग्यवान कसोचे कुरवेन युवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.